नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स। 6 जूनासावन वाजतल्यो शाळेच्यो घंटा। विद्यार्थ्यांच्या येवकारा खातीर शाळा सज्ज। मॉन्सूनाचेरूय शिक्षण खात्याची आसा नदर। पाटकाराक प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान अस्कीत काडिल्ल्यान कुडचडे ब्लॉक काँग्रेस आक्रमक। कार्यकर्त्यांच्यो भावना विचारात घेनासतना घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांची जाल्या लज, केली टिका। 4 दिसा उपरांत मुख्यमंत्री परतून दिल्लीक। केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादवाची घेतली भेट। शाश्वत उदरगतीचेर केली चर्चा। गिरीश चोडणकरान वेंचणुकांनी कोट्यांनी रुपया घेवन तिकेटांची केल्या विक्री। आपल्याकडेन लेगीत मागिल्ल्या तिकेटी खातीर पयशे। आदलो मंत्री मिकी पाशेकोचो सणसणीत आरोप। कुडचड्यार पोरन्या नगरपालिकेच्या इमारती लागसार आशिल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराक लागलो उजो। उजो पालोवपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात। सुमार 2 लाखांचे जालें लुकसाण। आनी उदरगतीच्या नावाखाला भ्रष्टाचार आनी घोटाळे करप आसा सुरू। 2027 वर्साच्या वेंचणुकेक काँग्रेस 21 आमदार हाडटले वेचून। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकराचो दावो। आता खबरो विस्तारान। गोंयांतल्यो सगळ्यो शाळा 6 जूनासावन सुरू जातल्यो। नव्या शैक्षणिक वर्साच्या फाटभुंयेर शाळांनी सगळी तयारी पुराय केल्या। तशेंच विद्यार्थ्यांच्या येवकारा खातीर शाळा सज्ज जाल्यात। 10वेचो निकाल बेगीन जाहीर जाल्ल्यान 11वीचे प्रवेश प्रक्रिया पुराय जाली। मजगतीं मॉन्सूनाच्या आगमनाकडे लेगीत शिक्षण खात्याची नदर आसा। अशीच गरमी चालू उरली जाल्यार हे विशीं पालकां कडेन चर्चा करून निर्णय घेतले, अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन दिली। Schools will reopen from the 6th of June, that is Saturday. And let me just remind, except 1st to 5th and 11th, बाकीचे सगळे क्लासेस एप्रिलाच्यानूच स्टार्ट जाल्यो. So lot of portion has been covered as I understand. आणि आता फक्त 1st to 5th आणि 11th, for them it will be beginning from the 6th of June. बाकीच्या सगळ्या क्लासींक इट इज जस्ट कंटिन्युएशन ऑफ वॉट वॉज टॉट इन द मंथ ऑफ एप्रिल. सो 11थाची एडमिशन्स सगळी जाल्ली आसा बिकॉज गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एज्युकेशन डिक्लेअर्ड द रिजल्ट मच अर्लियर. आनी सगळ्या भुरग्यांक एडमिशनां जाल्ली आसा. सपोज कोणूय जर 11थाच्या एडमिशनाक लागून इज डेस्परेट टू सीक एडमिशन, दे मे कॉन्टॅक्ट द zonal offices, North Education Zone in Mapsa, Central Zone in Panji, and South Zone in Margao. And they will make sure that all the students they get admission in higher secondary schools. So the reopening of in June, as the monsoons have been delayed, are you taking this also into consideration? I feel when the students are inside the classroom, especially in the month of June, it will be safer because I see the students playing outside in the sun and I don't think they are affected, and hopefully the monsoons will strike soon and we all are prepared for reopening of the school. The teachers are in place. I think the schools have geared up. And suppose चडूच जर जालें, if there is demand from the parents or the students, will take the call appropriately. गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाच्या पदावयल्यान अमित पाटकराक अचकीत काडून परतून गिरीश चोडणकराची नेमणूक केल्ल्यान पक्षात नाराजीचे वातावरण पातळ्ळा। 2022 ज्या व्यक्तीक ह्या पदाचो राजीनामो दिल्लो त्याच व्यक्तीक परतून प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी दिल्ल्यान काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांमदी संभ्रम, असंतोष आनी तिडकीचे वातावरण निर्माण जाला। या निर्णयाचेर कुडचडे काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जॉर्ज डिसोजान तीव्र नाराजी उक्तायत। पक्ष शेट्टीच्या भूमिकेचेर प्रश्न उपरासल्यात। पक्ष संघटनेतल्या कार्यकर्त्यांच्यो भावना विचारात घेनासतना घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांची लज जाल्ल्याची टिका तांणी केल्या। ही काँग्रेसाची व्हडली मिस्टेक ताका देऊन तेणें फाटली 4 वर्सां इतलें डेव्हलपमेंट केल्लें, काँग्रेस इतली वयर हाडली आनी अकस्मात 6 म्हयने आमच्या देवयलो.
देवळी म्हणटा कितें जाता ही आतां तेणी इतलें काम केलें तें 6-7 वर्सां फाटीं केलें कळ्ळें न्हू आनी कितलें तेणें डेव्हलपमेंट केलें आमी लेवन गेले पडल्यो सिंगर्स सगळें केलें आमी इतलें काम केलें काँग्रेसा बरोबर कितें जालें लास्ट 0 जालें सगळें कितें खरें आसा आमी सोडपा नाय हें आमी फायट लडटलेच आमी काँग्रेस जिखून हाडून दाखयतलेच 2027 काँग्रेस गव्हर्मेंट जातलो हें हांव तुका उतर दिता 6 म्हयने तेणी कितें जातलो आमी 4 वर्सां केलें 6 म्हयन्यान तेच्यान करपा जाता म्हाका दिसना करीत म्हणटा कितें डेव्हलपमेंट करीत म्हण तेणें ते फाटी रिजायन कित्याक जाल्लो आपणा पळय जालें ना जाल्यार 22 हांव तो रिजायन जाल्लो कित्याक तेका तें कोप अप करून जालें ना आनी आतां 6 म्हयने कितें करता तो 22 जेन्ना तो रिजायन जालो आपल्याक खंय तरी आपूण फेलियर म्हण आयज पक्षान म्हळ्यार केंद्रीय तुमची हें आसा तेणी कसो तेका गिरीशाक हो चार्ज दिलो मातसो तेन्ना हांव तुका सांगता थंय तेन्ना 2002 हें आतां सगळें कितें जाता हें पॉलिटिकल हें जाल्लें आसा सगळें तेका पतन सुरूंक हें हाडपाक हे फक्त कुर्शोऱ्या हेका लागून चलता कळ्ळें म्हणजे कुर्शोऱ्या फक्त तेंका कुर्शोऱ्या काबार करपा जाय आनी कांय ना हितून फक्त कुर्शोऱ्या काबार करपा तेंगेलें इतलेंच अमीत फेलियर ठरलो काम करपाक पक्ष हो खंय तरी फेलियर ठरलो ना अमित फेलियर जालो ना अमितान आतां सगळें गोंय वयर काडलो आतां तूं कमेंट्स चोय मरे हेजेर सगळे फेसबुकार हेजेर तेजेर तेका देवयलो म्हणून फेसबुकार कमेंट्स चोय कितले तुमकां दिसता गिरीशाक आतां केलो मातून आतां तुमी म्हणलें पळय की आमी काँग्रेसीक काम तुमच्या लेवलाचेर बरें करतले बेस्ट करतले पूण तुमकां दिसता बाकी कडेन गोंयची हितून भितर काँग्रेस घट जातली गिरीशा हितूंतल्यान 6 म्हयने कित्याक कितकून घड जातली 6 म्हयन्या उरले न्हू आतां 6 म्हयन्या भितर कितकून घड जातली म्हाका सांग 6 म्हयन्या भितर कितें काम करता तो पावस येयलो पावसान लोकांक जरा वयतलो फाटल्या सप्तकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह आणि हेर केंद्रीय मंत्र्याच्यो भेटी घेतले उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत परत दिल्लीक गेले सोमारा सकाळी तांणी केंद्रीय रान आणि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेवन शाश्वत उदरगतीचेर चर्चा केली संघटात्मक गजाली विशीं बसके खातीर भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हे लेगीत दिल्लीक आसात प्रदेशाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री दोगूय दिल्लीत आशिल्ल्यान रिते मंत्रीपद तशेंच विधानसभा वेंचणुके संबंधी महत्वाची चर्चा अपेक्षित आसा राज्यात सध्या विविध राजकीय घडामोडींक वेगान जायत आसा मनोज परब हांणी आरजी अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिले उपरांत प्रदेश काँग्रेसीतूय नेतृत्व बदल केलो प्रदेश काँग्रेसीच्या अध्यक्षपदाचेर अमित पाटकर हांका काडून गिरीश चोडणकर हांची नियुक्ती केली नोकर भरती तशेंच रित्या मंत्रीपदाविशीं सत्ताधारी आमदारां मदीं असंतोशाचें वातावरण आसतना मुख्यमंत्र्याच्या दिल्ली वारीचो आंकडो वाडतूच आसा फाटल्या सप्तकात प्रदेश भाजप अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री दिल्लीक गेल्ले उपरांत फाटल्या बुधवारा मुख्यमंत्र्यान दिल्लीक प्रधानमंत्र्या सयत हेर केंद्रीय फुडाऱ्यांची भेट घेतली 4 दिसांनी परतून सोमारा मुख्यमंत्री दिल्लीक गेले तांणी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेवन शाश्वत उदरगतीचेर चर्चा केली ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही गिरीश चोडणकर हांणी ह्यान पयलीं वेंचणुकांनी कोट्यांनी रुपया घेवन तिकेटांची विक्री केल्या असो सणसणीत आरोप आदलो मंत्री मिकी पाशकोन केला ईशान्येकडल्या राज्यां आनी तामिळनाडूत लेगीत तांणी होच प्रकार केला तेन्नाचे गोंय प्रभारी डी गुंडूराव हांणी लेगीत आपले कडेन पयशांची मागणी केल्ली अशें आसतना काँग्रेस पक्षान वेंचणुकेच्या तोंडार गिरीश चोडणकर हाका प्रदेशाध्यक्ष पदार केल्ली नेमणूक अत्यंत चुकीची आसा राज्यांतल्या विरोधी पक्षां मदीं व्हड गटवाद आशिल्ल्यान आतां आमी गोंयांत तिसरो आघाडी तयार करपाचो निर्णय घेतला अशें मिकीन सांगलें चोडणकरान 2022 वर्सा प्रदेशाध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिलो खरें म्हळ्यार ते उपरांत तांणी राजकारणांतल्यान स्वेच्छा निवृत्ती घेवपाक जाय आशिल्ले पूण आतां पक्षान परत एक फावट त्याच वादग्रस्त मनशाक इतली व्हडली पोस्ट दिल्या चोडणकर राजकारणांत काँग्रेस पक्ष आनी गोंयचो नाश करतलो हें आतां निश्चित जालां तामिळनाडूचो प्रभारी आसतना थंयच्या काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी चोडणकरा आड केंद्रीय फुडाऱ्या कडेन लेखी कागाळ केल्ली थंय चोडणकराचेर तिकीट विकपाचे गंभीर आरोप जाल्ले गोंयचो तेन्नाचो प्रभारी डी गुंडूराव हाणें म्हाका पाटो हांगा आशिल्ल्या वेंचणूक कार्यालयांत आपोवन म्हजी आर्थीक स्थिती विचारिल्ली कारण ताका म्हाजे कडल्यान व्हड प्रमाणात पयशे जाय आशिल्ले असो आरोप आदले मंत्री मिकी पाशकोन केला सध्या आमी काँग्रेस पक्षात नासले तरी एक धर्मनिरपेक्ष पक्ष म्हणून आमी सदांच वेळोवेळ काँग्रेसीक तेंको दिला फाटल्या वेंचणुकांनी काँग्रेसीचे उमेदवार वेंचून येवपाक आमी प्रामाणीकपणान वावुरले पूण लोकांचो विश्वास आनी तेक्याचो पक्षान सदांच गैरवापर केलो आयज गोंयांतल्या दर एका राजकीय पक्षात व्हड अंतर्गत गटवाद आसात राज्यांतल्या विरोधी पक्षां मदीं खंयच एकवट ना देखून आमी आतां गोंयांत एक सक्षम तिसरो आघाडी तयार करपाचे आसात हे संबंधी निमणो निर्णय बेगीन जाहीर करतले अशें मिकी पाशकोन सांगले 2022 बाबा आपण फेल जालो काँग्रेस जे लोकांक कन्विन्स करपाक जे लोकांक एकठांय हाडून काँग्रेसाक
वोट घालपाक आपण फेल जालो आनी त्या नंतर तितूंतले 8 जाण भायर सरले आनी 2019 10 जाण भायर सरले म्हणजे 18 काँग्रेसान तेंचे MLA एक्सपोर्ट केले. म्हणजे कितें जाता आयज तुमी बरी बारीक भाशेन स्टॅटिस्टीक काडून पळयतू जे गिरीश चोडणकार आहा ते राहुल गांधीचे ब्लू आयज बॉय कळ्ळें तुका तुमी तेजी स्टॅटीक काडा आनी पळया दर एक स्टेटान इलेक्शन जावचे पयलीं एनावन्स जावचे पयलीं एका डेप्यूट करता तिका ऑब्जर्वर म्हूण डेस्क ऑब्जर्वर म्हूण डेप्यूट करप तुमी पयलें आसतलें फालीं ताका नॉर्थ इस्टाक आशिल्लो तो मागीर रिसेंट इलेक्शन जाल्या तामिळनाडून पंडिचेरी थिंग धाडलो आतां गोंया परत हाडलो आनी ज्या मनशाक 2019 जेन्ना प्रेसिडेंट आशिल्लो 2022 पासून टिकेट पोस्ट इलेक्शन जाली टिकेट विकल्यो सारक्यो हायब्रिडाचेर विकल्यो आनी ज्या मनशाक तो मनीस फेल्युअर ताका तो रिजायन जावन वयता आनी परत तुमी इलेक्शना वेळार तुमी परत हाडटा. आतां म्हाका तुमी म्हटलें मिकी तूं केसो रायट आहा काय म्हूण उलोवपाक म्हाका रायट आहा उलोवपाक कित्याक दर एक इलेक्शनां येयली हे काँग्रेसाचे लिडर येता आनी आमचे देव धाडयता सपोर्ट कर म्हणून गेले ते लोकसभा इलेक्शनाक 15,000 वतांक तेचो खासदार जिखलो एक 7,000 आतां अशी वतां हालयलेली जाल्यार तो पिड्यार जातालो. आमी सारके होल हार्टेडली काम केलें मिटींग ऑर्गनायज केल्यो होल हार्टेडली आमी काम केलें आनीक ही 7,000 वतां चेंज करपाक वेळ नाशिल्लो. 15,000 वतां जिखले जाल्यार हाफ जाले 7,500 वतां आमी सारके झूज करून आमी ताका ह्या काँग्रेसा लागून आमी झगडले पर्सनली आमी लोक आमच्या वोटरां कडेन झुजोवन आमी ताका जिखून काडलो. आमी दुस्मान जाले फुडें भितरले सगळे एकटे आहा आमचे हांगा पंडिचेरी आनी तामिळनाडू इलेक्शन जालें तेन्ना हेचे पयले गेले ते केपीक कोणे 11 जाण आमदार आशिल्ले हे 11 जाण आमदार आशिल्ले हांगासरले कॅम्पेन करपाक हिंगासरली एजंट पासून येयले हूंय तामिळनाडू आनी हे फावटी फकत 5 MLA आहा ते कडेन 11 रिड्यूस जाले. जेन्ना थिंगा एलिगेशन केली स्टेटमेंट केले कंप्लेन केली जे मनीस तुमच्या हिंगा ऑब्जर्वर म्हूण आहा तेणी तिकेट हाय बिडाच जिंकले म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुडचडेच्या पोरण्या नगरपालिकेच्या इमारती लागसर आशिल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराक उजो लागलो. सोमारा सांजेर हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा. ह्या घडणुकेची म्हायती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 2 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. मजगतीं वीज अकस्मात गेल्ल्यान बाजारांतल्या 10 दुकानांचेर परिणाम जालो. सुदैवान ह्या घडणुकेत जिवीतहानी टळ्ळी मात उजो लागपा फाटलें कारण अजून कळूंक ना. मिनटांनी कॉल आयलो ट्रान्सफॉर्मर उज लागलो म्हणून नियर म्युनिसिपल नो टायम आमी टर्न आउट केलो. पयले ट्रान्सफॉर्मर उज लागलो ते आनी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटच्या मनीस येवन तेणी फोन करता आमी रोखडेच वचून पावले. किती लुकसाण जाला? लुकसाण ट्रान्सफॉर्मर ऑलरेडी गेला 2 lakhs लुकसाण जालें. आणि सायडीन किती तरी सायडीन एक रिक्षा आसली ती आमी सेफ केली. आणि काय मार्केट सायड झालं जाल्यार मोठो जाता आसलेलो पूण आमी रोखडोच तो पालोवन सेफ केलो. काँग्रेसीचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान हरवळ्या रुद्रेश्वर देवाचो आशीर्वाद घेतल्या उपरांत गोंयांत उदरगतीच्या नांवाखाला भ्रष्टाचार आनी घोटाळे करप सुरू आसा असो आरोप सरकाराचेर केला. 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस 21 आमदार वेंचून हाडून सरकार स्थापन करतले अशें दावो चोडणकरान केला. हे वेळार आमदार कार्लोस फेरेरा, नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. आराध्य दैवत श्री देव रुद्रेश्वर हांचे आयज आमी आशिर्वाद घेवपा खातीर खास करून आयज
ह्या स्थळार आयिल्ले आसा आनी आयज देवा कडेन आमी सगळ्यांनी प्रार्थना केल्ली गोंयचे खातीर, गोंयच्या भविश्या खातीर आनी गोंय सांबाळपा खातीर आमी आमचे आराध्य वैद्य हाचे कडेन मागणी केल्ली आसा. गोंयांत सगळ्यांक देवान बरी बुद्ध दिवं, गोंय सांबाळून गोंयच्या लोकांचें कल्याण करपाचें आमी प्रार्थना देवा कडेन केल्ली आसा. आनी हें सगळें करता आसतना देवा कडेन हेंय मागलां आमी की येता तें इलेक्शन जावन एक गोंयांत गोंयकारांचो सरकार म्हणजे गोंयांत लोकांचो सरकार जो गोंयची रक्षण करतलो आनी गोंयांक फुडें व्हरतले असो एक सरकार इलेक्शन जातकच गोंयांक मेळची अशी आमी मागणी केल्ली आसा. सगळ्यात जोडी नंबर 1 गोंयची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी सुजीत राणे ज्या तरेन गोंय विकपाक काडलां तें पळयलें जाल्यार गोंयच्या लोकां भितर भंय निर्माण जाल्लो आसा. गेल्या 15 वर्सांक गोंयचे डेव्हलपमेंट नांवाच्या नांवान एक वेगळो अत्याचार जाता, जॉबाच्या नांवान वेगळे स्कॅम जाता, करप्शन तर सर्रास चल्लेलें आसा आनी हातूंतल्यान सगळ्यांत हितून आमचे लोक सगळे त्रस्त आसा. लोकां भितर एक प्रचंड नाराजी आसा आनी आमी आयज देवाचो आशिर्वाद घेता आसतना देवाक सांगलां की एक बरो सरकार, नितळ सरकार, जो करप्शन फ्री सरकार आसतलो आनी गोंय विकपा पासून सगळें बंद करपाचो सरकार आसतलो. ह्या फावटी आमी बरो भरगच सरकार म्हणजे जंय कमीच कमी आमचे 21 आमदार आसतले आनी एक बरो सरकार आमी लोकां मुखार दवरतले. तातूंतल्यान म्हाका दिसता आमी जेन्ना बरे लिडर चूज करून काडटले जे पयशां फाटल्यान सत्ते फाटल्यान धांवचे ना आनी पक्षा कडेन एकनिश्ट रावतले अशें लोकांक निवडून हाडपाची आमी लोकां कडेन मडगावच्या SGPDA नुस्तें मार्केटाची सामकी वायट परिस्थिती पळोवन वेपाऱ्यां खूब असंतोष निर्माण जाला. मोडून पडिल्ले टायल्स, वीज यंत्रणा, प्रवेशदारांचो गेटी इबाडिल्ल्यान चोरीच्यो घडणुक्यो वाडत आशिल्ल्यान वेपारी आनी गिरायकां खातीर असुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जाला. बाजारांतले गटर नेमान निवळ करूंक नाशिल्ल्यान नितळसाणीचो गंभीर प्रश्न उप्रासला. ही समस्या कितलेशेच फावट प्रशासनाच्या नदरेत हाडून लेगीत आजून ठोस कारवाय जावंक ना असो आरोप वेपाऱ्यांनी केला. देखून बेगोबेग दुरुस्ती, देखरेख आनी नितळसाण मोहीम चालीक लावन बाजाराची स्थिती सुदारची अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या. वचून सगळे मेंबर एकठांय जावन आमी सगळे उलोवन जाले. MSN अश्युरन्स केले की 8-15 दिसां भितर तुमचें काम जातलें, तुमची पायपां सारकी जातली, गेट्यो सारकी जातले. ते आयज पर्यंत कांय जावना. ते गेट्यो तशेंच आहा. मार्केटांत चोरयो इतकी जावपाक लागल्या. इवन आमचे कडेन फुटेज पसून आमी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केल्या. पयर एक चोराक धरला पसून सेफ्टी हें कांय ना आमचे हांगा. आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगा ईच एंड एवरी गार्बेजीन कचरो भरला. तेजे क्लिनिनेस कांय ना. आनी लास्ट इयर पसून हांगा कोणाक डेंगू जाल्लो कस्टमराक की एटलिस्ट आमचे आतां पावसाचो तेंप येयलो, आख्खी वादळ जातली, उदक भरतलें, एटलिस्ट कस्टमरा सेफ्टीक लागून पूण तुमी कितें दिया आमकां, कळ्ळें न्ही. आनी हें साफ करून मातशें क्लिनलीनेस दिया आमकां प्लीज. हें आमी डिमांड आमचो मार्केटकारांचो सगळे तर्फेसून. पयलीं आमगे बरें आसलें मार्केट विजय आसतलें सगळे फुटले. आतां आमकां सिमीट गायना पळयलें जाता हें फोटो दिता येना आनी कितली फाट गेल्या पासून तो मार्केटान येवन पळोवन थंयसून वचना म्हाका आनी लोक जाय पडटा हे टायल्सांची. आनी आमकां लायट दी, लायट नळ आनी क्लिनींग दी म्हणटा ताका आमी तुगे सब फारीक कोताय मागीर दिताय तुका म्हूण तेणे आमकां लायट आतां आमी फारीक कोताय. म्हयन्या आमकां 40,000 बील येता. ते आमी फारीक सगळें काडून आमी फारीक कोताय. तो कांयच आयकून आनी तो कितें गेलो आमगे कांयच आयकून घेयना. चेअरमॅन आपल्या MS आमकां MS ना पयलीं आमकां ते भाशेन कांय ना. आनी तिचे आसता तेन्ना आमगे साबर हे कुत्रान सांगलें रोखडें निवळ करून धाडटा, रोखडें करून काम धाडटा. हिंग बांदून दित म्हूण सांगलें. हिंग कितें बांदून दिता आतां, कितें बांदून दिता हिंग कितें केलें कोणी यो न्ही कोण बरे भाशेन उलोवया. 10 जाण बसया SPD वचून
आनी उलोया आमी 400 रुपया दिताय न्ही दिसाकू आमकां बरें कोन्न बिनी दूय देयली उदो मार पुण्याल घाल चोय आनी कितें पुण्याला बाटली उडय रे बाबा हेसो तांकां मारपा जावपा ना उडय गो कांतार म्हूण दाखय तुका तें हुनेल आसा कसलें हे भाशेन आडोवंक जायना गोंयचें हुनेल हे हांव कितें 2 फाटी पूण पडला जवळ 6 ते 7 वर्सां जालीं म्हणजे विजय सरदेसाय जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हे HGPDA मार्केटाचें जे फीश मार्केट आसा ताजें रेनोवेशन केल्लें आनी हें दुबय मार्केट म्हणून वळखतालें पूण आयज जर हांगा परिस्थिती पळयली जाल्यार गांधी मार्केटाच्या खंय पास्ट आसा म्हणजे गांधी मार्केट वायट अशें म्हणना पूण सामकें मडगांव गोंयचें सगळ्यांत वायट मार्केट अशें म्हणल्यार हें HGPDAचें मार्केट हांगच्यान HGPDAक रेवेन्यू येता नुस्तेकार म्हणटात आमी एक्स्ट्रा पयशे दिवपाकय रेडी आसात पूण हांगा निवळसाण दवरात क्लीन करात आनी आमकां बरें मार्केट दियात लोक टायल्स हांगा टायल्सां अशे टायल्स आसात की ताजेर लोक पडटात आनी ताका लागून लोक आतां मार्केटाक येवपाचे कमी जाल्ले आसात तांकां गिरायकय जायना ही परिस्थिती फक्त फीश मार्केटाची आसा अशी न्ही जाल्यार हांगच्या सायडीकच HGPDAचें जे फ्रूट आनी व्हेजिटेबल मार्केट आसा थंय हाज्याकय बत्तर परिस्थिती आसा ताका गेटी मोडिल्ले आसात थंय चोरयो वाडिल्ले आसात तांणी हाजे पयलीं डेलिगेशन HGPDAक घेवन गेल्ले मेंबर सेक्रेटरीक ते मेळिल्ले मेंबर सेक्रेटरीन तांकां सांगलें की आपूण रोखडेच हाजेर उपाय योजना करतलो ते म्हणटात की आमी जर करपाक गेले जाल्यार आमकां आनी फायन मारतात पूण अजून पर्यंत त्या मार्केटाक परिस्थिती सामकी बिकट आसा गटारां सायडीची तुंबिल्ली आसात आमी प्रत्येक खेपे HGPDAकय ह्या बद्दल विचारलें HGPDAच्या चॅरमॅनाक विचारलें ताणें जेन्ना आपणें चार्ज घेतना हांगच्यान आपूण करप्शन ना करतलो सगळी जाग्यार घालतलो अशे खुबशे गोश्टी सांगिल्ल्यो 4 वर्सां पयलीं जवळ जवळ ताणें चार्ज घेतलो पूण कांयच जावपाक पावलें ना इतलेंच न्ही जाल्यार नवो जो प्रोजेक्ट बांदला HGPDAचो होलसेल फीश मार्केटाचो तो सुद्दां आतां म्हयन्याचे म्हयने जाले तरीकय ओपन जायना सो हांगा म्हाका दिसता HGPDAचें हाजेर कांयच लक्ष ना आनी हो पावसय असोच काडचो पडटलो आनी अशें जर कंटिन्यू उरलें जाल्यार परिस्थिती एकदम बिकट जातली आनी मार्केटाक सगळी लोक येवपाचें बंद करतले अशी परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा कॉन्ट्रॅक्टर जो अपॉयंट केल्लो आसा तो येता पयशे घेता आनी वता इतलेंच सद्याक हांगा चली आसा पूण एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार दक्षिण गोंयची एक मुख्य बाजारपेठ हाका रिनोवेशनाची नितांत गरज आसा केन्ना जातली ह्या वर्साक जावपाची म्हाका दिसता शक्यता कमी फुडलीं वर्सां तरी जाल्यार अशें जावची अशी आमी मागणी करतात गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्या नांव गौरंग मळकणेकर ज्या कामगारांच्या सुखादुखात वांटेकार जालो त्याच कामगारांनी धनियाचो विश्वासघात करून ताचो खून केल्ल्याचो धक्को दिवपी घडणूक वास्कोच्या खारीवाड वाठारांत उक्ताडार आयली स्वभावान सामके मनमेकळे शांत आनी आपल्या वेवसाया कडेन प्रामाणीक आशिल्ले थळावे बोट धनी मंजुनाथ हरिकांत हांचो तांच्याच बोटीर काम करपी ओडिशांतल्या कामगारांनी खून केलो आनी ताची कूड दर्यांत उडयली या फिल्मी स्टायलीन घडिल्ले घडणुकेक लागून पुराय नुस्तेमार भावा मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाला एकलो आमचो बोट ओनर तो मंजुनाथ हरिकांत हो जायते वर्सां जाले हो बोटीचो धंदो करता आनी तेगेली ओन बोट आसली ट्रॉलिंग वचपाची ते पयर तो फिशिंगाक गेलो धोक्यारसान चडलो फिशिंगाक गेलो आनी फिशिंगाक जेन्ना वचोन थोड्या वखतांनी थोड्या वरांनी सुमार लायक मे बी 5-6 वरांनी बोट तोडी येयली पूण जेन्ना तेणी बोट तोडी येयली तेन्ना तो मंजुनाथ ते बोटीर दिश्टी पडना हालो आनी येयली केन्ना रातची येयली ते तेगेले वर्कर बोट येयली आमकां जेन्ना आमी दुसऱ्या दिसाक सकाळी फुडें पयली ते बोट मंजुनाथाची थिंगा आहा मंजुनाथाची बोटीर नुस्त्याक आहा कावडे थोडे नुस्तें खाता आनी जाव दिश्टी पडना जाव आनी बोर्ड जे फिशिंग कोत्ताय ते ट्रॉलिंग कोत्ताय ते बोर्ड नासले जाव नासले सो आमकां आमच्या बोट ओनरान थोड्यांक एक हें जालें चिंतू पडलें की जाव बोटीर कित्याक ना आनी मंजुनाथ हो फोन कित्याक घेयना आनी बोट हिंगाच आहा पूण नुस्त्याक खाता पूण तो हें कित्याक दिश्टी पडना सो हेजेर डावट मारलो आनी आमी मागीर इन्क्वायरी करपाक लागली मागीर दुसऱ्या दिसाक आमकां आयक येयलें की एक बॉडी तेणी उक्ता म्हणून आवाक्षी त्या आटेच्यान सो आमी चोवपाक गेले जाल्यार आमचे थोडे बोटकार बडे गेले चोयत जाल्यार तो मंजुनाथ तो मनीस ताका मारलो हो 2 जाण मनशांक घेवन हो फिशिंगाक वयतालो आनी हो मंजुनाथ
जो एकदम थंड, कोणाकडे केन्नाय झगडी करपी न्हू, कोणाकडे मोठ्या उतरांनी वो उलोवपी न्हू, हो म्हाका दिसता कर्नाटकाचो. पूण हिंगा जायतीं वर्सां तो आहा आनी हांव तेजो स्वभाव सारको जाणा. तो कोणाकडे सुबेज करपी उलोवपी न्हू आनी कोणाकडे मोठ्यान कोणाक तापोवपी देखून न्हू. हे मंजुनाथ पूण आयज आमकां ही भाशेन पयली फावटी ह्या फिशींग जेटीचेर, ह्या वास्को जेटीचेर पयलेच फावटी हो इन्सिडेंट घडला. आनी हो जो इन्सिडेंट घडला तो बरो न्हू. कित्याक जर तर ओनराक आयज पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन कोत्ता, कांयच नकोय हांवें वेदर इट इज अ मर्डर वेदर कितें, पूण दिसता चोवपाक, त्या फोटवाक चोवपाक दिसता इट बीन मर्डर. गोंय पुलिसेच्या गुन्यांव फाट्यान आंतरराज्य ड्रग्स वेव्हारा आड व्हड कारवाय करून व्हड प्रमाणात ड्रग्स पुरवण रॅकेटाचो पर्दाफाश केला. बेती हांगा केल्ल्या कारवायेत गुळे वखदा सयत 3 नेपाळी नागरिकांक अटक केला. फुडें केल्ल्या चवकशेक लागून उत्तर प्रदेशांतल्या बहराइशांत वावुरपी मुखेल पुरवणदाराची वळख जाल्या. आर्थीक वेव्हार, डिजिटल पुरावे आनी तंत्रीक तपासाचेर गोंय गुन्यांव फाट्यान उत्तर प्रदेश STFच्या सहकार्यान कारवाय करून मुखेल दुबावीत अहमद उर्फ मन्ना मलिकाक अटक केली. ह्या कारवायेक लागून भारत नेपाळ शिमेवयल्या वाठारांतल्यान गोंय मेरेन चलपी ड्रग्स नेटवर्काचे म्हत्वाचे दागे उक्ते जाल्यात आनी पुराय रॅकेटाचो पर्दाफाश करपा खातीर फुडली चवकशी सुरू आसा. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो